2-3 दीस जाले जुना बाजाराचो इश्यू येता की भुरगीं स्कुलाक येना, खंयची तरी एक टिचर ट्रान्सफर जाल्या म्हणून. आनी तुमचेरूय एज तुमी हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस, तुमचेरूय खूब एलिगेशन्स जाल्या की तुमी भुरग्यांक बरे भशेन ट्रीट करना, हें करना म्हणून. सो कशें कितें सांगपाक सोदता तुमी? एरियन जे प्रोटेस्टाक गेल्ले पेरंट आनी तितूर बरेचशे पेरंट आहा तांकां मॅटरूच खबर ना कित्याक आमी गेल्या त्या प्रोटेस्टाक. दुसरें म्हणजे जे कोण थंय पेरंट म्हणून जे उलयल्या, जावं सोशल वर्कर म्हणटा ते स्वताक जे उलयल्या, तेंच्यांनी म्हाज्या विरुद्ध 4 मुद्दे काडले. एक म्हणजे ट्रान्सफर ती डायरेक्टर करता आनी डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशनांतल्यान तिका ट्रान्सफरीची ऑर्डर आयल्या, जी हांवें आज पर्यंत पयली ना. आयल्या आसतली तिका, पूण म्हाका तिका कांय खबर ना आयल्या की ना. दुसरी गजाल, आय एम नॉट द ऑथॉरिटी टू ट्रान्सफर एनीवन. एक जालें. सेकंड पॉयंट तेणी काडला पॉक्सो. पॉक्सो कायदो जो तेणी म्हाका म्हाजेर हें घातला, तो तेणी फुड्यान येवन सांगपाचो खंयच्या कोर्टान म्हाजें मॅटर चल्लां. ताणें येवन सांगपाचें, कित्याक म्हाका म्हाजेर पॉक्सो बी कांय लागलेलो ना. आनी जेन्ना पॉक्सो लागता तेन्ना मनीस त्या जाग्यार दवरिना, ताका सस्पेंड करता. ज्या अर्थी हांव हांगा मानान ह्या म्हाज्या स्कुलान आसा, त्या अर्थी पॉक्सो खंय लागला, कोणी लायला, खंयच्या कोर्ट मॅटरान चलता, तें म्हाका मातशें जे कोणी हें वक्तव्य केलां तेणी म्हाका सांगपाचें, कित्याक म्हाकाय ताचो पाठपुरावो करपाक जाय. दुसरो पॉयंट. तिसरो पॉयंट, बॉयज टॉयलेट जावं टॉयलेट्स, बॉयज न्ही, गर्ल्स टॉयलेट डेली यूज जाता. तुमी खंयच्याय भुरग्याक विचारा, पेरंट्साक विचारा, ते येता हांगा भुरग्यांक सोडपाक. आज पर्यंत गर्ल्स टॉयलेट ओपन आमी दवरला भुरग्यांक. भुरगीं भरपूर आसूं कितें आसूं, आमी दवरला तो ओपन. आज पर्यंत ताका लॉक घातलेलें ना. बॉयज टॉयलेट फक्त आमी पोरू पर्यंत 1 वर ओपन करतालीं. कित्याक जाल्यार थोडे भुरगे थंय उरताले सांजचे बी. जेन्ना ताका NSPF आसताले तेन्ना सांजचे भुरगे हांगा उरताले. तेन्ना ते भितर वचून नळ मोड आनी कितें मोड, पायपां मोड हें चालू आसतालें तेंचें काम. आनी सांजच्या वेळार कोण हांगा येता त्या प्रत्येकाचेर आमी लक्ष दिवंक शकना. सो कोणी समाजकंटकूय येवन थंय तें काम करूं शकता. ह्या खातीर सेफ्टी खातीर मागीर आमी मेंटेनन्स केलो, भरपूर पयशे खर्च करून पेरंट्साचे घेवन मत घेवन मेंटेनन्स केलो. आनी पेरंट्सांक आमी हें सांगलें की आमी 1.5 वर ओपन दवरतलीं बॉयज टॉयलेट, जेची चावी आमचे कडेन हांगा आसतली. अशें पोरू पर्यंत जालें मार्च 2024 पर्यंत. 1 एप्रील 2024 पासून ते आतां पर्यंत परत ताका लॉक आमी घातलेलें ना आज पर्यंत. आमची सगळीं भुरगीं वता थंय. हो जालो म्हजो दुसरो मुद्दो. तिसरो मुद्दो. चवथो मुद्दो म्हाजेर अशें काडला की हांव ते बूक पब्लिकेशना बद्दल म्हणटा तर स्कुलान बूक पब्लिकेशन केलें. स्कुलान जें बूक पब्लिकेशन केलें त्याचे पयशे हांवें खर्च पयलीं केल्या कितें पब्लिकेशनाक, आनी ताका तेंको दिला आमचे डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. ताणें म्हाका तेचें अनुदानीत केलां. ताका 21,000 म्हाका पे केल्या. म्हाका म्हणजे कोण पब्लिशर आसता ताका पे जाता. सो ताका 21,000 पे केला. आनी म्हाजें तें पुस्तक शिक्षणाच्या रिलेटेड आसा म्हणून सगळ्या सेंट्रल लायब्ररीन सगळ्या स्कुलांनी पावयलां. तेचें फक्त उक्तावण हांगा जालां तेन्ना दुसरो एक एकाडेमीक प्रोग्राम चालू आशिल्लो, जेका डॉक्टर राधिका नायक, डेल्पो कॉलेजीची प्रिंसिपल आनी रजिस्ट्रार एडिशनल चार्ज वीथ रजिस्ट्रार ऑफ गोवा युनिवर्सिटी, ती हांगा चीफ गेस्ट युनिवर्सिटी. एकाडेमीक प्रोग्राम तो उक्तावण ऑफ रेजिडेन्शियल कॅम्प जालो. आनी त्याच्या उपरांत आनी एक हो प्रोग्राम म्हणून तिणें म्हाजें बूक पब्लीश केलें. पब्लीश म्हणिना, लोकार्पण केलें. जेका हांवें आमचे नागराज बोडणेकरी जे आसा SCRTचे तांकां एप्रोच केलें, पूण ते म्हणपाक लागले आपल्याक येवपाक जावचें ना, सो तुमी पळय दुसरें बिजी उरता पळय. कित्याक SCR तितून जे 2 नाटकां आसा, बारीकशीं नाटकुली, ताका म्हाका स्टेट कावन्सिला कडल्यान गोंयांनी प्रायज गावला एज अ बेस्ट स्क्रिप्ट रायटर म्हणून, आनी नॅशनल लेवलाकूय म्हाका प्रायज गावला.
आणि त्यो आसा म्हणजे सायन्स ड्रामा ते सायन्स ड्रामा जे स्कूल लेवलाक भुरगीं बसयता आनी नॅशनलाक लेवलाक वचून परफॉर्म करता. आज पर्यंत हे चालू आसा सगळ्याक. आनी तेन्ना जेन्ना हे खूब पब्लीश जाल्लें तेन्ना हांव गव्हर्मेंट हायस्कूल अडवय 70 आशिल्लें. थंय ते बुकाचें हांवें हें केल्लें, रिडींग केल्लें. पब्लीश मागीर हांगा केलां. रिडींग बूक हांवें थंय केलां कित्याक तितून ज्यो 2 नाटिकां आसा बारीकश्यो सायन्साच्यो नाटिकां आसा त्यो आमी थंय SCRTच्या हितूर आनी सायन्स सेंटरान आमी त्यो परफॉर्म केल्या भुरग्यांनी. सो ते आनी जेका म्हाका प्रायज गावली 2 नाटिकां. त्यो नाटिकां 2 आसा. उरलेल्यो 3 नाटिकां शिक्षण रिलेटेड आसा. एक आसा ऑर्गन डोनेशनाचेर. काल का पयर केन्ना ऑर्गन डोनेशनाचेर आतां सद्या उलोवप चलता. तर आमची जी डॉक्टर आशिल्ली आमच्या PSन सायन्स टिचर ती कस्तुरी देसाय म्हणून जी फाटल्या दिसांनी दुयेंता खातीर भायर पडली. तिचेर नाटक आसा ते. व्यक्तिचित्र आसा तिचें. तिणें आपलो देह दान केला. ताचे बद्दल एक नाटिका आसा. दुसरी आसा टॅक्नॉलॉजी रिलेटेड नाटिका आसा. एक आसा जेन्ना मायनींग बंद जालें आनी पेरंटांनी कशें आपले पेरंटान म्हणण्या पेक्षा लोकांनी कशें दीस काडले जेका नॅशनल लेवलाक पयलो गावलो. अश्यो नाटिका आसा ज्यो स्कूल रिलेटेड आसा आनी SCRTन ते पास केल्ल्यो आसा नाटिका. सो हेचेर म्हाका जेणी कोणी म्हाजेर आरोप घातल्या तेणी म्हाका सांगपाचें खंयच्यान खंयचे पयशे यूज केल्या ते. एक जालें. दुसरें म्हणजे रिफ्रेशमेंट जे त्या एका गेस्टाक दिलें ते पयलीं एकेडेमीक जो आमचो प्रोग्राम आसा रेजिडेन्शियल कॅम्पाचो हांगा जे गेस्ट येता तांकां फक्त च्या आनी बिस्कीट आमी ऑफर करता. तितलीच ऑफर जाली. ते पयलीं एकेडेमीक हेका जाल्ली. उरलेलो आनी खंयचोच खर्च हांगा स्कुला कडल्यान जाल्लो ना. आनी जालो सुद्दां जाल्यार म्हाका तितली रायट आसा बींग इट इज अ एकेडेमीक बूक रेफरन्स बूक ते तुमकां जाय जाल्यार केन्ना हांव धाडून दिता ते बूक. आयज खंय तरी भुरग्यांचे खंय तरी शिक्षणा बद्दल लुकसाण जाता अशें म्हाका पळोवपाक जाता. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की भुरगीं येवचीं ना स्कुलान पेरंट धाडिना तेन्ना हांव म्हाजे डेली वेजीस आसा स्विपर डेली वेजीस तेचें नांव रविना आसा बाय रविना. एक म्हाजी PE टिचर आसा प्रिस्का म्हणून ती हांव आनी ते रविना आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट नंबर नासले कित्याक आमकां दिना कॉन्टॅक्ट नंबर. आमी कोणा हेचे कडल्यान ताचे कडल्यान ते लागीं करून आमी कॉन्टॅक्ट केलो पेरंटाक आनी आमी घरा गेलीं. हांगाच्यान 7:30 उपरांत आमी गेल्या घरा तेंच्या की भुरग्यांक आमकां कित्याक म्हाका डायरेक्टरान 4 फावटी फोन करून सांगलें स्कूल बंद जर जालें जाल्यार तो परिणाम तुमच्या स्कुलाचेर जातलो म्हाजेर जावचो ना. स्कुलाचेर फाल्यां परिणाम जातलो कित्याक स्कूल बंद उरता म्हणून पेरंट हांगचे काडून दुसरे कडेन घालतले. सो मागीर 5वेक येता ती बी येवची ना. असो जेन्ना प्रश्न येता तेणी म्हाका डायरेक्ट केलें तूं स्वता हितून लक्ष घाल आनी भुरग्यांक हाडा. हांव खबर म्हाजो म्हाका मणक्याचो इशू आसा तरी आसतना सगळ्याक चलत हांव पेरंटाक मेळ्ळें थंय. आनी मजा म्हणजे हितून म्हाजे प्रायमरीचे भुरगीं म्हाज्या बरोबर आसा. ती म्हणटा मॅडम हांव दाखयता तुका खंय अमको रावता तो तुमकां पळयता ती म्हाज्या बरोबर. तांकां उमेद आसा स्कुलाक येवपाची. जेन्ना हांव पेरंटा कडेन उलयलें ते पेरंटांनी सांगलें म्हाका एक पेरंट गांवांक गेलो 8 दीस सुटी म्हणून. दुसऱ्या पेरंटाक विचारलें तो म्हणटा मॅडम सुटी कित्याक दिल्या तें आपल्याक खबर ना. बच्चे घर में बैठ के करेंगे क्या अभी मस्ती करेंगे घर में हे तेजें वक्तव्य. म्हणल्यार भुरग्यांक मिसगायड केल्या म्हणटा. मिसगायड जाल्या भुरग्यांक. आनी हो सगळो थंय प्रकार जाल्लो आसा. हांगा येयल्लीं भुरगीं काल त्या भुरग्यांक बेगीन धाडली. भुरग्याचे पेरंट्स हांगा व्हरपाक येवना कोणाक तांकां आपोवन तांकां धाडल्या खबर. आयज कशी कितें आसा सिच्युएशन आयज सांगता तेजो फुडलो आयक न्ही तूं. वयतना भुरग्यांक सांगलें कल स्कूल में नहीं आने का. स्कूल कल से फिर बंद है. आपको टीचर वो जो ट्रांसफर हुई है आपको चाहिए आपको अगर वो आनी इधर चाहिए रहनी चाहिए तो आप स्कूल बंद आज से स्कूल. हें पेरंटांक सांगलें न्ही भुरग्यांक सांगलें. भुरग्यांनी वचून पेरंटाक सांगलें. रातचो म्हाका 7 सुमार पेरंटाचो फोन येता कित्याक हांव पयलीं सकाळीं भोंवून भुरग्यांक हाडली न्हू. पेरंटांक हांवें आश्वासन दिलें
एक टीचर ट्रान्सफर जाली म्हणून स्कूल केन्नाच बंद जायना. इवन म्हाजी सुद्दां ट्रान्सफर जाली म्हणून स्कूल बंद जायना. शो मस्ट गो ऑन. आनी भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन आमी खेळ करप ना. हो एक पॉयंट जालो. आनी म्हाका पेरंटांनी काल सांगलां, म्हाजे कडेन रेकॉर्डिंग आसा, पूण सांगलां त्या प्रमाणे म्हाजे पेरंट फुडें हें जावपाक जायना, सफर जावपाक जायना. तेंची नांवां सांगली, आय एम अफ्रेड ऑफ दॅट. तेंचेर कितें तरी वचून हें करीत म्हणून. सो आयज कितें हा पोजिशन सद्या? आयज भुरगे तुमी पळयात, थोडीं भुरगीं आसा. कित्याक काल तांकां परत सांगलां न्ही येवं नाका म्हणून. पण कितली आयल्या एक अंदाज भुरगीं? 10 बी आसतलीं. 10 10 आसतलीं. टोटल स्ट्रेंथ कितली ह्या भुरग्यांची? ती ताणेंच सांगलेली चड बरी न्ही. आमकां खंय कोण पळयता. इतले लागीं आसून आमकां बरेचशे गोश्टी कळयना. तेणी सांगपाचें आपूण कितें तें. दुसरें हांगा हो जालो आपलो चवथो म्हणजे 4च मुद्दे तेणी मेन म्हाजेर घातले आनी हांवें तेचेर ट्रान्सफर केल्या राजकीय हेचेर. राजकीय हेचेर म्हणल्यार म्हाजो कोणूच सांगा मंत्र्या कडेन येना. राजकीय जर हे करपाचो आसा जाल्यार ताणें केला आसतलो, हांवें करूं. हांव सगळ्या हेचेर मिडिया समोर सांगता, म्हाजे कडेन पेरंट्साचें नांवां आनी म्हाजे कडेन पेरंट्साचे इनपुट्स ना न्हू. हांव पेरंट्साक फुडें काडून फाटल्यान तेंचें हें करपी ना. हे पेरंट्स म्हाका वळखता. सद्या तुमकां खंयचो चार्ज आसा? जुना बाजार आनी PM श्री कामिलो पेरेरा मेमोरियल गव्हर्मेंट हायस्कूल सदर. थंय कितलीं भुरगीं आहा तुमच्या म्हणल्यार? 296 आनी 4-5 भुरगीं प्रोविजनल आसा, म्हणजे तांचें अजून एडमिशन खंयच्यान आयल्या न्ही ती. आनी हांगासर? हांगा 135 +4 हांगाचूय प्रोविजन आहा. ही भुरगीं आसा. सो हो जो कितें थंय म्हाजेर जो आरोप जाला तो एक तर त्या मनशान येवन सिद्ध करपाचो. हांव आतां हेच्या फुडें प्रूफ दीत भोंवचें ना, म्हाजें काम न्हू तें. हांव आज पर्यंत मिडिया समोर कित्याक येवंक ना? आज सकाळीं जेन्ना परत पेपरार येयले तेन्ना म्हाका म्हाजो टिचर म्हाका विचारपाक आसा तुमकां, म्हाका सेल्फ रिस्पेक्ट ना? प्रत्येक भुरग्याक प्रत्येक मनशाक स्वताचो रिस्पेक्ट आसपाक जाय. हांवें तो आजून घाण दवरलेलो ना खंयच. म्हाका सेल्फ रिस्पेक्ट आहा. म्हाजो हुद्दो आसा तेचो आज पर्यंत केन्नाच गैरवापर केलो ना. कोणी केला जाल्यार तो दाखोवन दिवपाचो. हांव एक्सेप्ट करता इन रायटींग, पूण रायटिंगान म्हाका दाखोवपाचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.